page number 5, A11. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी हो विशय घेवया. जेजूच्या नोदरेक आमी येवया. आमकां पेकोवणी जाय न्हय. कितले आमकां कुडीक त्रास जालेले आसात. आमची भावना वयर सकयल जाता. आमचे संबंद बरे नात. आमची चिंतना हेणे तेणे घुंवतात. आमकां जाय न्हय. आयज आमकां पावलो अशें सांगतलो. आमकां जीं जेजू सवे आसा तांकां हीं पातकां सोबनान. कसलीं? पोजोडपण, कामसारपण, आपस्वार्थीपण असलें चलना म्हणटात. दुसरें म्हणजे आमी जेजूशी येनात आनी दुसऱ्यांकूय येवंक दिनात. तसलीं पातकां आसात आमचे कडेन. आनी हाका लागून आमी काळोखांत उत्ता. पूण आमी काळोखाची भुरगीं न्हय. जेजू सवे आमी जियेता तर असली कर्तुबां आमकां सोबना म्हणून आयज तुमी आयकतल्यात. देवाचें उतर आमकां शिडकायतलें. पूण आतां आमी कितें करया? पयले सुवातेर आमी कबूल करूंक जाय की आमी पातकी म्हणून. आनी हो वेळ आमकां दिल्लो आसा हीं पातकां कबूल करून जेजू कडेन येवंक आनी ताचे नदरेक पडली म्हणटूच तो आमकां रोखडोच बक्षितलो आनी पेकोवणी दितलो. तो दोळे धांपया. आनी कसलें वायट आमी अणभवता आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, भावनांनी तांकां हाजीर जावया. आनी आमचे संबंद कसले आसात? कित्याक लागून म्हणून आमी काळोखांत जियेता आनी कित्याक लागून म्हणून आमी जेजू सारकीं आजून जावंक ना? हें सगलें मनांत हाडून काळजांतान आतां आमी देवाचें बोगसणें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदां सांगवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. मागुया. आमकां दोगडायतल्या पासत आमी हे मीस आतां भेटयता आनी तुमची खाजगी मागणी तें आसा ती मनांत दवरत आनी हे मिसाचेंय जें कितें दिता आसा तें मनांत दवरून हे मागणी आतां आमी देवा बापाक उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां त्रास आनी दोग दितल्यांचो मोग करूंक जेजू वरवीं तुवें आज्ञा दिल्याय. आमकां वायट कोत्तल्यांक बरें करूंक आनी पेल्याच्या
ओज्याक खान मारून नवे सुमूर्तीचे उपदेश पाळूंक आमची काळजां मोगान पेटोय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक Amen. नितोळ जाल्ली आसा आमी. आनी आतां देवाचें उतर आमी आयकुया. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, एकामेका थंय दोयाळ आनी काकलूतवंत जायात. क्रिस्ता सवें देवान तुमकां बक्षिलीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दुमदुमीत परमोळाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेंच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाचे उपुरबायेची भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. कामसाराची, पोजोडपणाची आनी आपस्वार्थाची सावळी पर्यंत तुमचे मोदें आसूं नये, कित्याक असल्यो वस्तू पवित्र केल्ल्यांक सोबनात. गाळी, फोटी, पिसाट उतरां, न्हय म्हूण मस्कोऱ्यो केश्टायो तुमचे मोदें आसची न्हय. हें सोगोट तुमकां सोबना. हाचे बदलेक आर्गां दियात. हें मात मनान धरात की कामचाऱ्यांक, पोजड्यांक आनी आपस्वार्थ्यांक मुणगे कुड्या देवाच्या बोसप्यांक क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राजाच्या दायजांत वांटो ना. पिसाट वादां वरवीं तुमी फसोना जावंक चोत्राय घेयात. ह्याच वस्तूंक लागून देवाचेर कोलपोतात तांचेर ताचो राग देंवता. असल्या मनशाच्या भागा तुमी पडूं नाकात. एका काळार तुमी काळूक आसल्यात, पूण आतां सोम्या सोबें तुमी उजवाड जाल्यांत, तर उजवाडाचीं भुरगीं कशीं जियेयात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. देवाचीं मोगाचीं भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. सगलीं म्हणुया. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलोना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसोना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाडीत आसा. आमचो जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. व्हांवत्या वाळाचे देगेक लायिल्ल्या रुखाक काळा परमणे जातात फोडां आनी कदींच बावून पडनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो करण्यो सुफोड. आमचो जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. पूण नोश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावा विण अशें न्हय. ते कोण जाणय? वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सुरवेस्पूर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसणटणांक पावयता. आमचो जबाब. देवाची मोगाची भुरगीं कशीं ताचीच देख घेवया. उद्गाराक उबी रावया. सोम्या तुजें उतर सत. सता वरवीं आमकां संस्कार लिली कोर.
तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानांत एका सोनवरा दिसा शिकवण दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटा कारणान केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावंक जायनासलें. जेजून तिका पळयली आनी आपणाशी आपूण हाडून म्हणलें, आगे, तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली. पूण सोनवरा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो, वावर करूंक 6 दीस आसात. त्या दिसांनी यात आनी बरी जावन वचात, न्हय सोनवरा दिसा. परती पाळून सोम्यान ताका म्हणलें, आरे दोंग्यानो, तुमचे भितरलो जोण एकलो दावण्याक बांदलोल्या आपल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवरा दिसा उदकाक व्हरोना. तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे अब्रामाचे धुवेक ह्या सोनवरा दिसा सोडची न्हय आसली. अशें तो म्हणटा आसतनाच सगळ्या तांच्या दुस्मानांक लज जाली. पूण ताच्यो अजापाच्यो कोरण्यो पळोवन सगळ्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. तुमकां आयच्या देवाच्या उतराक सारकी समजणी मेळ्ळ्या आसतलीच आनी तुमी पूर्णपणे आजीर जाले आसतल्यात. ती बायल देंवचारान तिका आपल्या ताब्यांत केल्ली. ताका लागून ती सारकीच बागोवन चलताली. तिका उठूंक जायनासलेलें, नीट चलोंक जायनासलेलें. ती जेजूशी आयली, ताच्या दोळ्या मुखार आयली आनी जेजून तिका पळयली. तुमकां दिसता की जेजूक सदांच आमी कोण ती दिसना? दिसता. पूण आमी ताचेशी येवंक जाय, ताचे नदरेक आमी पडोंक जाय. म्हणजे आमी खूद ताचेशी येता. तो आमकां सदांच पळयता, ताका सदांच आमी बरीं जाल्लीं जाय. पूण आमी तो ताचेशी येना जाल्यार आमकां ताचें बरेंपण अणभवूंक मेळचें ना. पळयात, ती ताका कितें म्हणटा? ना, फकत ताचे नदरेक पडटा आनी तो तिका आपयता. तूं बरी जाली म्हणटा, हात लायता आनी रोखडीच ती उबी जाता. पूण कितें करता ती? खूब फाटीं आमच्या जिवितांत जेजून कितल्यो कोरण्यो केलेल्यो आसात, पूण आमी हलकट मनशां खूब फाटीं देवाक दिनवासचें आसतना देवाचेर शिराप घालता. हें सारकें न्हय. हाचें आमकांच भोगचें पडटलें. ना, देव आमकां खूब बरेंपण दाखयता. त्या बरेपणाक लागून देवाक आमी दिनवासूंक जाय. पूण पळयात दुसरें कितें जाता पळय तें. हो देवस्थानांतलो अधिकारी एकदम रागार जाता. कित्याक? जेजून हें बरेंपण दाखयलां म्हणून. ना ना ना, बरेंपण दाखयलां म्हणून ताच्या मनांत आनी कितें चलता. ताका लागून म्हणजे तो म्हणटा सुमत पाळूंक जाय, हे नेम पाळूंक जाय. असलें नाका जाल्लें भितरल्यान कितें आहा ताचे मदें तें ताका कंट्रोल करता आनी ताका लागून तो रागार जाता. आनी रागार जावन दुसऱ्यांकूय तो आडायता. म्हणटा ताचे शिंये नाकात, ताचे नदरेक तुमी पडो नाकात. पूण जेजू म्हणटा, आरे हलकट मनशा, असलें कित्याक तूं चिंताय?
तूं तुज्या गाडवाक आनी पाड्याक उदकाक व्हरोनाय. तेच भाशेन हे अब्रामाची दुयेक 18 वर्सां देंवचारान आपल्या ताब्यांत केल्ली, तिका सुटका आयज दिवंक नाका आसली. सगलो लोक म्हणटा वा काय बरें केलें ताणें. पूण असले लोक आहात. पूण आमी तशींच आसा. आमी मागण्यांक वेता खरी, पूण मागण्यांत बसतना आमचे बरोबरूच आसा. ताचे नदरेक पडोंक वचना. कित्याक ही पळय पोजोडपण आहा, हे केश्टायो आसात आमचे मदें, हें सगळें भितरलें चलता तें नाका जाल्लें, तें आमकां कंट्रोल करता. आमीच आमकां जेजूच्या नदरेक वचोंक दिनात. म्हणून आमी कितें करया भयणीनो आनी भावनो. आयज आमकां पयले वाचपान सांगलां आमी बरीं मनशां जावया. बरीं मनशां कशीं जातलीं आमी, थिंतरूच सांगलां तशे भाशेन जेजून पापान आमकां जेजू सगळें बक्षिल्या, तेच भाशेन जेजू सारकीं आमी जावया. दुसऱ्यांक बक्षितलीं पळय तसलीं मनशां. आनी जशे भाशेन ताणेन आमचो मोग केला आनी आमचे पासत ताणें सगळें सोंसलां, तेच भाशेन तुमीय करात आनी हे भाशेन मोग दाखयात. हे भाशेन आमी जेजूच्या उजवाडान ह्या संवसाराक परजोड दितले. जेजून हें सांगलां आमकां, सो ते भाशेन आमी जियोया. ते भाशेन जियोवपाक सोंपें जेन्ना आमी ताचेशी खालतीपणी वेता पळय तेन्ना. पूण कठीण आमचे वस्तू करूंक जाय जाल्यार. आमचे वस्तू खूब फावटी आमी जेजू सारकें जावंक सोदता, तें चलचें ना. तें भोव कठीण आनी मागीर तें आमी रोखडेंच सोडटले. पूण जितलीं आमी खालतीं जाता आनी खालतेकायेचें मागणें तुमकां हांवें सदांच शिकयलां. प्रत्येक सुस्कारान जेजूकाजेर जायात. कितलें सोंपें तें. ताका जालीं की ना सगलें आमचे भितर आहा तितलेंय ताचे नदरेक येता आनी तो आमकां पेकोवणी दिता. सगलें ताका दिवया आनी आमी तातूंतलीं स्वतंत्र जावया. आनी ताचो परजोड आमचे सगळें दिसतलो आनी ताच्यो करण्यो तो आमचे सगळें उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान कोत्तलो. हे भाशेन आयज हांवें तांबडें घातलेलें आसा. कित्याक लागून पाप साहेब एवरिस्तूस म्हणून तो जावन आसलेलो 5वो पाप साहेब. शिमोरांनी 7 वर्सां, इतलीं वर्सां ताणें त्या पाप साहेबाच्या कामांत सारलीं. ताचे आदीं क्लेमेंत आसलेलो. ताणें कितें म्हणून केलें? तो कोण आसलेलो? तो जुदेव, बेतलेमेंतचो, पूण अंत्योकेक रावतालो. ताणें इगोर्ज मातयेक कितें केलें ताणें? रोमाक, आख्खें रोम पळय आसलेलें 25 म्हणून हितूं फिरगोजीनी ताणें स्थापून काडलें. आनी हे फिरगोजीनी ताणें एका पाद्रीक दवरलो. आतां ह्यो फिरगोज्यो आसलेल्यो म्हणजे हो दुसरो मुद्दो. फिरगोज्यो आसलेल्यो त्यो म्हणून हितूं बेसांव दिवंक जाय आसलेलें. ताणें खेरीत बेसांव तयार केलें तांकां बेसांव दिवच्याक आनी ती स्थापून हाडच्याक. आतां पर्यंत आमी तेंच कोत्ता. हिंचोरूय तर इगोर्ज मात आमी बांदीत जाल्यार तें स्पेशल बेसांव आसा आनी त्या बेसांवाक लागून त्यो जिव्यो स्थानां जातात, स्थळां जातात, जंयसर आमच्यान देवाक भोजूंक जाता. आनी एक केलें ताणें. ताच्या काळार निमाणो आपोस्तल जो आसलेलो तो ताच्या काळार मेलो. तर हे भाशेन ताणें ह्यो वस्तू केल्यो आनी ताका मार्तीरपण मेळलें. म्हज्या भयणीन भावनो, कित्याक लागून मेळलें? कित्याक तो सदांच सगल्यांक बरें करतालो. तांचे भोंवतणी जे रोमकार आसलेले तांकां नाका आसलेलें खऱ्या देवाक भोजूंक, पूण खोट्या देवाक. आनी खूब फावटी हे भाशेन आमकां आमचें जिवीत दिवचें पडटा. पूण आमी भिवंक फावना. कित्याक आमी ह्या संवसारान रावंक येवंक ना, वचूंकूच आयिल्लीं आसा. पूण वेताना जेजू भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्यां पासत बरेपणांत वारून आमी वचुया. सगळ्यान आमच्या हात अशें वणटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता. इतलो खोलायेन आमचें सगळें तो जियेता. ताका आमी हाजीर जावया आनी आयज हांवें तुमकां म्हणलां ते प्रमाणें ताचे नदरेक आमी येवया. आनी तो जाणो खुंयसर आमकां देंवचार आपल्या ताब्यांत कोत्ता पळय तो,
आनी काळोखांत आमकां दोत्ता पळय तो तें सगलें तो बरें करतलो. आमचेर हात लावन भितरल्यान आमकां पेकोवणी दितलो. पूण सगलें आमी ताचें स्वाधीन करीत रावया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवांत आमी तें सगलें दवरया आनी तो आमकां पेकोवणी दितलोच. दिवंकूच जाय, कित्याक तो जावन आसा आमचो सोडवणणार. तो जावन आसा आमचो मोगी. तो जावन आसा आमचें सगळेंच जिवीत. तर हे भाशेन ताचे सवें आतां एकवटून रावता आसतना सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून मागया. हें कोरोना व्हायरस दर दिसा वाडत आसा आनी तें ताचो परिणाम अदीक आनी अदीक वायट करीत आसा. लोकांक तें समजोंक ना, पूण खूब लोक त्रासान पडलेलो आसा. आमच्या मनांत बरी चिंतना येवन बरें पळय तें करूंक आमी आतां देवा कडेन मागया आनी सगल्या जाणांक वाचय म्हणून देवाची शक्ती आनी बरेंपण मागया. सोर पुदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना देखून वाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. आमेन. Page number 43, C35. आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, आमी दुस्मान आसतना आमचे खातीर मरून जेजून आमकां तुजे वेंगेंत हाडली. हें तुज्या पुताचें बलिदान आमचेर आड आसलोल्या पासत आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं सोमेस मनशां कडेन शांती समाधान जिवंक आमकां आदार मेळूं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एवेरेस्त तूं तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोबाय दिवच्याक
आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे उत्सुकतायेन क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरोंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो ठुया. Sumia Jesu, ami orogata, ani ekashite pieta, tite paute, to voivovane sor, ami toshe moron orgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उण आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापायन सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगले भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूक आमी आमचे नदरेक धरून ताणेन जे मागणें म्हणलें तो आमचे सवे म्हणून ताका आतां आमी एकवटोन रावया आनी ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशीच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें,
आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. Page 56, D17. म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. प्रितीचे बापा, ह्या शांतीच्या बलिदाना वरवीं सोमेस मनशां कडेन शांतीन जिवंक आमकां फावो कर. सगळी दुस्मानकाय आनी भेद पयस करून एकामेकाक भावपणाच्या मोगान समजूंक आनी वेंगूंक आमकां आनी आमच्या दुस्मानांक तुज्या मोगाच्या आत्म्याचे सुबां कृपेन भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूचे नदरेंत आमी ह्या वेळार रावल्यान तर आमकां सुबां ताचो आशिर्वाद मेवतलोच. पूण आमकां मेवलो म्हणटच जेजून आमकां आयज कितें सांगलां आयकलां तुमी? ते बायलेन तशेंच जेजून आमकां हो पावलून आमकां सांगलां सदांच देवाक आर्गां दीत आनी दिनवाशीत रावात. कितें जावं ताका आमी दिनवासया. वायट पुऱ्यान जालें जाल्यार दिनवासात आनी हे भाशेन कितें जातलें तो ताचे नदरेक आमी ती वस्तू हाडटल्या आनी तो आमकां पिळकोणी दितलो. सर्वेस्पोत तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. आतां बागियोन फ्रांसीस शेवटे कडेन आमी मागया आमी जशे भशेन तो जेजूचे नदरेन रावतालो तेच भशेन आमी सदांच रावच्याक. बागियोन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर आमी संतोसान बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बागियोन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें.
आमचे उतर एक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता हांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें पापाक वाकाणटा हांव. आमेन. अजून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 92, F14.